the cycle rally which goes all over the country. They have been cycling along, showing the endurance, the discipline and the hard work that they are used to. As you know, CISF is an agency that guards all vital installations, all the important things, and looks after security in our country. And this is a vivid example that the public having in the know of things as to what they all do. Besides the official work of looking after security, they also want the public to know what all is their role, and they play the important role as far as the society is concerned. By cycling, they are amongst the people. They also come to know what is the country, what are the people. There are interactions with the people all around the countryside, and this augurs well for a good relationship between the security forces and the civilian forces. It is a, I should say, awesome interaction amongst members of the society with them, so that we all gel well, ultimately realizing that we all work towards the common goal of nation building, which is necessary, even important in our society, in building a good country, in building good discipline amongst its citizens, and also applauding the CISF for having, for always doing such a human service in the great service to our nation. सगळ्यांक खबर आसा आमकां CISFन ही जी सायकल जे 150 पार्टिसिपेंट जे गेले 7 मार्चाक स्टार्ट केलेले आनी तेंचे 1 एप्रिलाक काबार जाता. टोटल 25 डेज ते कंटिन्युअसली सायकलिंग करीत आसा. टोटल 150 लोक आसा ते CISFचे, आनी ते एक्रॉस म्हाका दिसता मोर दॅन 9 स्टेट्स ते वयतले. जी स्टार्ट जाल्लेली गुजरातसून आनी ती एंड जाताली कन्याकुमारी. सो अशी तेंची हे आसा, आनी अरावंड मोर दॅन 6500 किलोमिटर्स दे वील बी ट्रॅव्हलिंग. म्हाका दिसता हियर आयज ते गोंयान पावलेले आसा, आमचे मुर्मुगांव सड्याचेर येयलेले आसा. ते CISFचे क्वॉर्टर्सान येयलेले आसा, ते ग्रावंडाचेर आसा आमी. आनी हांगा म्हाका दिसता तेंचो मीट जाल्लो आसा, म्हणजे मदीं पावलेले आसा, जे गुजरातसून स्टार्ट जाल्लेले. आतां हांगसून तांकां हाफ वे जाल्लेले आसा. आतां हांगसून तांकां आनी फुडें वचूंक जाय, आनी कन्याकुमारी ते एंड जातले. सो हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी प्लस आय वूड लायक टू से कितें जे दिसपान आमचे सगळे CISFचे सगळे ऑफिसर्स जे आसा तेंच्यांनी हे सगळे ऑर्गनायज केलेले आसा. आनी तेज्या मदीं आमकां मुद्दाम आमचो पालक मंत्री श्री सर मोविन गुदिनो आमच्या मदीं उपस्थित आसा. आमचो गोंयचो मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री, पंचायत, तसोच आमचो वास्कोचो आमदार बाबदाजी सालकर जो साऊथ गोवा PDAचो चेअरमॅन आसा. अशें आमी सगळे जाण तांकां वेलकम करपाक येयलेले आसा. CISFचे जवान आज म्हाका दिसता 125 आज ते सायकलिंग करीत आसा 6,500 किलोमिटर. म्हणजे डिफरंट टेरेन, डिफरंट टेम्परेचर्स हे सगळे हे करून आज अर्दा वाटेर ते पाविल्ले आसात. आनी आमी सगळेच जाणा CISF हे आमचे एअरपोर्ट्स राखता, बाकीचे वायटल इन्स्टॉलेशन्स जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते राखतात आनी बऱ्या रितीन वागतात. ताचेंच कारण आसा की आज पार्लमेंटाचे पसून सेक्युरिटी आज तांच्या हातान दिल्ली आसा, आनी एक मोठी गजाल आसा. आज सगळे हे आसा तांच्या हातान दिल्ले आसा, आनी खूब बरें दिसता. आज जेन्ना आमी तांकां वास्को पसून वेलकम केल्ले, तांचे भितरलो जोश आशिल्लो तो पळोवन खूब बरें दिसलें. आनी एक अवेरनेस करपा खातीर ते आज सायकलिंग करत आसात. म्हणजे आमी पळयलें की कोस्टल सेक्युरिटी स्ट्रेंथन करपा खातीर आनी ताजे अवेरनेस करपा खातीर ते आयिल्ले आसा. आनी हाचें कारण की फाटलेच टायमान आमी पळयलें की मुंबय कोस्टलांसून येवन एक टेररिस्ट अटॅक जालो, आनी तातूंत कितलेशेच पुलीस आनी बाकीचे सिविलियन्साचे जीव गेले. सो एक बरें कॉर्डिनेशन सिविलियन्सां मदीं आसचें, आनी एक बरो वातावरण करून हे जे टेररिस्ट अटॅक जाता नाजाल्यार सेक्युरिटी थ्रेट्स आमकां वेगळे वेगळे पद्दतीन येतात त्यो ना करपा खातीर एक सिविलियन्सांक पसून एक अवेरनेस करप आनी आमी पसून जागरूक रावप म्हाका दिसता देशाच्या सेक्युरिटीच्या हितान खूब गरजेचें आसा. त्या खातीर आज जेन्ना ते हांगा आयले आमी सगळेच हांगा तांकां वेलकमाक हे केल्या. फाल्यां सकाळीं ते परत एकदां आपली दुसरी म्हणजे लॅब जो आसा तातूंत हे करतले. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी आज सगळेच मेळून एक बरें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा.